यादनिकाक येवकार दिवंक गायन करूया. मिसाची भेट सुरू जाता. उबी रावया. मिसाची भेट सुरू जाता. आमी सगळीं तयार जावया. आमचो यादनीक भितर सरता. आमी सगळीं येवकार दिवया. आमचो यादनीक भितर सरता. आमी सगळीं येवकार दिवया. कालवारी भेट नवसरतलो. आमी तातूंत वांटो घेवया. सर्गेचें बोण तो वांटलो. आमी जेवूंक जावया. सर्गेचें बोण तो वांटलो. आमी जेवूंक जावया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, 10 म्हयने जाले आनी हांगसर आमी 10 म्हयन्यांनी हे मीस घेतना पयले सुवातेर आमची पातकां ओळखून घेवया. म्हणटूच हो जागो पवित्र करच्याक आनी आमचे म्हणजे अंतस्करणां पवित्र जावच्याक हांव आतां पयले सुवातेर हें पवित्र उदक तुमचेर आनी ह्या जाग्याचेर शेवरायतां. हो जागो पोत्तून पवित्र करच्याक आनी आमी हांगसर ह्या फुडें आमचें म्हणणें हितून देवस्थान फुडें वतल्या ताका लागून हांव हें मागणें म्हणटां आनी सगळ्यांचेर हें पवित्र उदक शेवरायतां. सर्गींचे बापा, तुवें हो जागो हें कपेल आमकां दिलेलें आसाय. तें आतांचें न्हय पूण भाग्योन फ्रांसीस शेवेराच्या काळांतलें. जेन्ना तो हांगसर वावुरतालो तेन्ना ह्या कपेलांत तो येतालो आनी मागणें करतालो. तर हो जागो पवित्र आसा. तर आमी सगळीं जाणां हांगसर भोगतीन जीं हांगा एकठांय जाल्लीं आसा, आमचे सगळ्यांचेर तुजो सुबा आशिर्वाद पाठय. आनी हो जागो आमकां पवित्र आसा तो पवित्र करून तूं आमकां दी. हें मागता, हें मागणें आमी कोत्ता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. वाव वाव जिव्या उदका. देव देव पवित्र आत्म्या. वाव वाव जिव्या उदका. देव देव पवित्र आत्म्या. जसो फुलांक झाडांक उदकांतले नवे जिवीत उपजता. जिवीत उपजता. तसो पातकी मनशाक आत्म्यांतलो नवो जीव प्राण निबजता. जीव प्राण निबजता. वाव वाव जिव्या उदका. देव देव पवित्र आत्म्या. वाव वाव जिव्या उदका. देव देव पवित्र आत्म्या. जशी जेजू वरवीं आत्म्यांतली उदकाक मेळटा सुफळाय. मेळटा सुफळाय. उदकांत आत्म्या पदवेन बापाच्या भुरग्यांक देवीक सुंदराय. देवीक सुंदराय. वाव वाव जिव्या उदका. देव देव पवित्र
पवित्रात्म्या वाव जिव्या उदका देव पवित्रात्म्या हांव पातकी सोर पोदेता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो कन्यान चारून सांगता मनान चिंतून तन वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता तकली बागोवन हो आशिर्वाद घेवया सोर पोदेदाद देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन मागुया बापा उदेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक भाग्योंत फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसा देशाच्या लोकांक तुजे पवित्र सभेन भितर घेतले त्याच आमच्या मोगाळ सुरवंडाची ओळख आमच्याय काळाच्या मनशांक दिवचे ताणेन आमची काळजां लासूं आनी ताचेर भावार्थ दोत्तल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन ताका आनी तुका आनी आमकां संतोश भोगूं आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन देवाचें उतर आतां आमी चिंत दिवन आयकुया बरीं उतरां आसा मोगाचीं बागेवन सुवांवचेर पयले चिटीवेलें वाचप म्हज्या प्रितीच्या भुरग्यानो देवान जोर आमचो इतलो मोग केलो आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय देवाक कोणेच कधीच पळोवंक ना पूण आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सवें जियेता आनी ताचो मोग आमचे सवें संपूर्णायेक पावला ताणें आपलो आत्मो आमकां दिला आनी हे खुणे वरवीं आमी ताचे सवें जियेता आनी तो आमचे सवें जियेता म्हूण आमकां कळून येता बापान आपल्या पुताक संवसाराचो तारूक कसो धाडलो म्हूण आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयलां आनी हाची आमी गवाय दिता जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण मानून घेता ताचे सवें देव जियेता आनी तो देवा सवें जियेता देव आमचो मोग करता हो मोग आमी ओळखून घेतला आनी ताचेर आमी विस्वास ठेवला देव म्हटल्यार मोगूच जो कोण मोगान जियेता तो देवा सवें जियेता आनी देव ताचे सवें जियेता जोडटेच्या दिसा पूर्ण विस्वासान आमी रावता जाल्यार आमचे सवें मोग संपूर्ण जालो कारण ह्या संवसारांत आमी ताचे सारकीं जाल्या मोग आसा थंय भिरांत ना परतेंच संपूर्ण मोग भिरांत पयस करता कित्याक जंय ख्यास्त आसूं येत थंय भिरांत आसा आनी जाका बें दिसता ताचो मोग संपूर्ण जावंक ना देवाचें उतर हें आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां सगळीं म्हणुया तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां देवा राजाक शाणेपण दी तुज्याच नांवान नीट करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल असो तो न्यायनितीन तुजे पोरजेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बलांक नीट करून दितलो जबाब तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां
उलो मारतल्या गरिबांक आदार नाशिल्ल्या दुबळ्यांक तो पावतलो दोलडिरांची आनी दुर्बलांची तो दया करतलो गरिबांचो जीव तो सांबाळटलो जबाब तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां उद्गाराक सगलीं उबी रावया Zui sorbes porak, zui sorbes porak, zui sorbes porak, zui zui. Zui sorbes porak, zui sorbes porak, zui sorbes porak, zui zui. On बाबार्थ्यांक पोरगोट केल्ल्या क्रिस्ताक तुका वैभव संवसारांत सोतमानतल्या क्रिस्ताक तुका मोहिमा Zui sorbes porak, zui sorbes porak, zui sorbes porak, zui zui. Zui sorbes porak, zui sorbes porak, zui sorbes porak, zui zui. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सुमया चडयलेले उंडे आनी मासल्यो खावन लोक दादोशी जाल्या उपरांत आपूण लोकांक धाडटा म्हणसर जेजून शिश्यांक वेगीं ओड्यार चडून आपणा आदीं बेतसायदेक वचूंक लायले आनी तांकां धाडटोच आपूण दोंगरार मागणें करून गेलो आनी 3 सांज जातोच ओडें दोरयांत मोदें पावलें आनी तो एकलोच दोडेर आसलो आनी परतें वारें मारतालें देखून ते तांडूंक कोश्टवताले म्हूण पळोवन रातीच्या सुमार 4 पारार दर्याचेर चलून तो तांचेशी आयलो आनी तांचे फुडें वचूंक कोरी पूण कोण दर्याचेर चलतात तें पळोवन भूत म्हूण समजून ताणें किंकोंच मारली आनी कित्याक सगल्यांनी ताका देखलो आनी ताचेर आंखां आयलो पूण रोखडोच तांचे लागीं उलोवन ताणें म्हणलें विस्वासून रावात हांव तो भिवूं नाकात आनी तो तांच्या ओड्यार चडलो आनी वारें थांबलें आनी ते आपणा भितर अदिकूच थोटाकले कित्याक जोड मोनाचे जावन उंड्याची शिकवण ते समजूंक नासले जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें आकारणी तुका क्रिस्ता म्हज्या भयणीनो आनी भावनो आयज आमकां अशें सांगलेलें आसा आमी तर मोग कोत्ता जाल्यार वो मोग जावन आसा देव देव आमचे सोबे आसा कित्याक देव जावन आसा मोग पूण जितले फावटी आमी एकामेकाचो मोग कोत्ता पूण कसलो मोग ज्या मोगांत आमी दुसऱ्यांक पयलो वयलो स्थान दिता तांच्या बऱ्या पासत आमी वावुरता तांचे पासत आमचो जीव पर्यंत दिवंक आमी तयार आसा असलो मोग जो जेजून आमकां दाखयला तसल्या मोगाचें आमी हांगसर मनन कोत्ता चिंतन कोत्ता तर हे भाशेन जेन्ना आमी देवाच्या मोगांत जियेता एकामेकाचो मोग कोत्ता तेन्ना देव आमचे सोबेन जियेता आनी आमी देवा सोबे आसा म्हणून आयच्या वाचपान आमकां सांगलां म्हणटच पळयात जेजू कितें कोत्ता पळय तो तांकां शिकोवण दिता आनी शिकोवण दिल्या उपरांत ते भुकेल्ले आसतात तांकां जेवण दिता आनी घरा धाडटा पूण तो कितें कोत्ता तो आपूण मागण्यांत रावता हें सगळें काम जालें की ना तो वेता दोंगरार मागण्यांत रावता आनी थिंसर रावन ताका सगळें बापायशी एकवटोन दिसता ते कोश्टवतात म्हणून तेंय तो जाणो आनी ताका लागून तो उदकाचेर चलून तांचे सरशीं येता आनी ते भियेतात पूण तो जाणो कितें कोत्तलो पळय तो तांकां सांगता भियो नाकात म्हणून हांवच तो तर हे भाशेन जेन्ना आमी कोश्टवता आमी कुडीचे मनाचे दुखींत आसा तेन्ना आमी भियोंक फावना
कित्याक देव आमचे सरशींच आसा, तो आमचे सरशीं येवन आमकां सुटका दिता, बरेपण फावो करता, तें तो आमकां कळीत करता ह्या वाचपांनी. आयज आमी भाग्यवन फ्रांसीस शेवाच्या जिविताचेर नदर मारीत जाल्यार आमी पळयता की तोय तेच भाशेन जेजूक एकवटोन सगल्या पासत वावुरतालो. ताका ती काळजी आसलेली. पळयात, तो हांगसर आयलो तेन्ना पालेस्तीन रावंक ना तो, पूण त्या एका हॉस्पिटलान रावलो, त्या लोकांचो परामर्श करूंक लागलो आनी मागीर दुसऱ्यांक तो दोतोन शिकोवंक भायर सरतालो. आनी कोण तर बरी नासलेली जाल्यार तांकांय तो हात लावन तांकां पेकोवणी दितालो. तो न्हय, पूण जेजू ताचें सगळें हें सगळो वावर करतालो. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी हें जाणो हांगसर तर व्हडा भोक्तीन येता आमी, जाल्यार ती भोक्ती कित्याक लागून आसा? कित्याक भाग्यवन फ्रांसीस शेवेर आत्तां पर्यान आमचे पासत मागता आनी आमकां बरेपण फावो करता. आनी जीं कोण आमी हांगसर आयिल्लीं आसा, कितल्याचशे जाणांक बरेपण कुडीचें, मनाचें, आत्म्याचें मेळ्ळेलें आसा. एकलो ब्रदर, एकलो म्हणजे भुरगो, ताचें नांव आंद्रे बेसेत. तो सादो आसलेलो, गरीब घराण्याचो, आनी ताका म्हणना तूं पाय माय भुरगोच आसतना मेलो. ती 12 जाणां आसलीं, वो 8वो आसलेलो. मागीर कितें जालें, तो कॅनडाक थान तो अमेरिकाक गेलो आनी थिंसर वावर करूंक लागलो. ताणें चड वावर करूंक जायनासलेलो. ताणें खूब म्हणजे डॉक्टराकडे वावर केले आनी तातूंत तो तितलो यशस्वी जावंक ना. तो पोत्तून कॅनडा आयलो आनी होली क्रॉस ब्रदर्स पळय आसा, तांचे संस्थेन ताणें प्रवेश घेतलो. एका वर्सान ताका धांवडायल्या उपरांत तो म्हणूंक लागलो, कितें आतां कोत्तलो हांव? पूण तो देवस्पुणी आसलेलो. थंयचो एक बिशप आयिल्लो, ताणें ताका पळयलो, हो बरो देवस्पुणी ब्रदर म्हणून. ताणें तांकां सांगलें घेयात म्हणून ताका, आनी ताका एक कॉलेजीन धारवण पळय आसा भितर येवपाक थंयचो दवरलो. 40 वर्सां ताणें थंयचो सारलीं. पूण तो कितें करतालो न्हय, सदांच सगळ्या जाणांक बरेपण तो दितालो. आनी ताणें कितें केलें, तेलान तो तांकां मागतालो. कसलें तेलें? सांत जुजे, ताचो भावार्थ सांत जुजेचर खूब आसलेलो. तें तेल ताका थंयसर लावन तो तांकां तें तेलान मागतालो आनी तीं बरीं जातालीं. इतलीं बरीं जातालीं की तांचे पळय पांय पर्यंत सारके नासलेले. ते मागीर तें हें पळय आसतात व्हरपाक तांकां, तें पर्यंत सायडीक धरून ते अशे लोक बरो जातालो थंयसर, खूब लोक. म्हणटच हे भाशेन ताणें आपलें जिवीत जेजूक एकवटोन सारलें आनी भाग्यवन जुजेन ताका खूब मदत केली. मागीर ते मेल्या उपरांत खूब मिलाग्री जावंक लागल्यो आनी आतां पर्यंत खूब मिलाग्री ताच्या तुमलाशी जातात. तर ताका सांतपणूय मेवलेलें आसा. म्हणटच हे भाशेन तुमी खूब जाणां कांय पर्यंत जिवीत तुमचें सारतात जेजूक एकवटोन भाग्यवन फ्रांसिसाच्या मदतीन. बरें करूंक आमी आवडटा. हें बरें करतना आमी जेजूच्या मोगान जिवंक जाय आनी जियेता. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी हे अस्तोरे पासत मागया. असल्यो खूब जाणां आसात, बरीं मनशां, पूण तांकां तशेंच जाता आनी आमी तांचेच पासत न्हय, पूण आमच्या सगळ्यां पासत मागया. देवान आमकां पातकांतली सुटका दिवची आनी ओद्रुशांतलें पयस करचें म्हणून. सगलो गोत आमी मातसो गोत आमी अशें हात आमचे उंटीन दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कार घेतना जेजून आमी बरोवन येता. जेजू सगळें आमची सगळीं चिंतनां भावना दवरया. आमकां भितरल्यान चिंतनाची, भावनांची सुटका दिवची. आनी आमकांच न्हय, पूण जाणेन आमकां मागण्याची विनंती केलेली आसा तितल्याय पासत आमी मागया. आनी ह्या कोरोना वायरसाक लागून कितलेशे म्हयने आमी हांगसर पर्यंत येवंक ना. हांगसर वावरूय चलतालो खरो, पूण हाका लागून वायरसाक लागून कितलोच लोक इतलो आतां गरिबायेन जिवंक लागला. तांकां काम ना, सिकनसां वाडलेलीं आसा, दोतोर तांकां पळयनात. ह्या सगल्या लोकां पासत आमी मागया आनी देवाचेर पातयेवन
आमी तांकां सगळे जाणांक देवा सरशीं भेटोवया. भेटवणीचें गायन घेवया. गायन करूया कालवाराचो योद्न 530. कालवाराचो योद्न ओनूद बापा वेदीचेर परोत आतन साता तुझोच मोगाळ पूत थोबे तुयता taka yekota higeroz mata mogal baba doyal nodrin ibetoni madun tunke ibetoni madun tunke. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर्प दितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा सोर मनशांच्या तारोका आमा मनशां पासत खुर्सार मरून पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. खुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्म हाडूंक भाग्यवंत फ्रांसिस्कान माप मेजप नासतना आपलो जीव खर्चिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या भावा भयणी बरोबर तुजें शीं आमी पावच्याक उतरान तशेंच जिणेचे चालीन शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजाचें आमकां कोर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर्पदितर आनी सशनांच्या देवा सोर्व काली आनी सोर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फाव. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुज्या सोडवणेचें सासणीक येवजण उक्तें केलें आनी तो सगळ्या पोरजांचो उजवाड म्हूण कळयलें. अनोद पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टी पडलो. ताचें अमरपण पडजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गींच्या सोड दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचरगी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उंचरगी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच पुरी जेवणदातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करा. भावार्थाचो गूट परगटुया.
जेजू जिवन जाला जेजू नवें बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उणोवणी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तार लोलयेच्यो पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवणपणाचो बरवासो दर मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर ह्या वेळार आमची सगळीं जीं मेलेलीं आसा तांकां आमी मनांत हाडया आनी तांकां आमी जेजूच्या एकवटांत बापायक भेटोवया ताचे पुनर्जिवणपणांत तांकां वांटो मेळ्ळो आनी हे पयलीं तांकां पातकांतली सुटका दिवन स्वर्गा राज्यांत ती अदीक आनी अदीक सुखांत जिवं आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिचे पती बागेवन झुजे बागेवन दौरून दूत आनी सर्व कालीन तुका मानवलें ते सगळे भक्तां बरोबर बागेवन फ्रांसीस शेवेरा बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सर्वंदोनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन भयणीनो आनी भावनो आमी बागेवन फ्रांसीस शेवेराच्या नांवान हांगसूर सगळीं जाणां एकठांय जाल्लीं आसा तर ताच्या मागण्यान ताचे विनोतीन आमकां सगळ्या जाणांक जेजूचें बरेंपण फावो जावं पेखोवणी कुडीची मोनाची आत्म्याची आमकां आनी तांचे पासत आमी मागता तांकां फावो जावच्याक आतां आमी जेजूच्या एकवटांत ताच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन आमी म्हणया आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा चोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय चोर आकांतांतली वाटाय कित्याक रास फुडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें धरून दोतांक पडलें आनी आतां आमकां हांगसर हाजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावडताची दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परवण तिका शांती दी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटुले आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटुले आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटुले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेचें जेवण हांगा पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटां तुजे सोरशिलो कडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका आमेन
गायन करूया मोगाळ जेजू यो तूं यो पान 64 पेज 64 मोगाळ जेजू यो तूं यो बाबा बोयनीं बेटुक्यो खारसा तामच्या रावुक्यो जीवित आमचे बदलुक्यो गोटाय तुजी दितून दी बुजवण आमकां हाड तुजी संतोष तुजो आमकां दी पावो तितली भलायकी गोटाय तुजी दितून दी बुजवण आमकां हाड तुजी संतोष तुजो आमकां दी फावो तितली भलायकी मोगाळ जेजू यो तूं यो बाबा बोयनीं बेटुक्यो काळजांत आमच्या रावुक्यो जीवित आमचें बदलुक्यो मोन तिराय बाबार्तान कश्यो गोटाय विश्वासान काळजा पेटुया जेवणान देवा पेल्याच्या मोगान मोन तिराय बाबार्तान कश्यो गोटाय विश्वासान काळजा पेटुया जेवणान देवा पेल्याच्या मोगान आमचे दोळे धांपून जेजू जो आमच्या काळजांत आसा ताका एकवटोन वो वेळ सारया. आमी जाणो कशे भाशेन जेजून आमच्या काळजान येवन आमच्या ह्या दिसाक ताणें आमकां सगळें बरेंपण फावो केलां. आमी पेलिग्रिना पासत मागलेलें आसा तो ताका बरी सावध भलायकी फावो करची, तिका आनी तिच्या पोतीक फ्रांसिसाक आनी धुवेक सगळें बरेंपण फावो जावचें. ताका इतलीं वर्सां देवान बरे भाशेन दवरलेलीं आसात, ह्या फुडें ताका आनिकूय बरेंपण फावो कर म्हूण मागया. फेलिझार्ड आनी ताची पोतणीक मारिया तिका आनी तांकां दोगांयकूय इतलीं वर्सां देवान दवरलेलीं आसा, तांकां सगळें बरेंपण फावो जावंक ह्या फुडें तांच्या जिवितांत देवान तांकां आशिर्वादान भरूं आनी तांकां सगळें बरेंपणान सदांच राखूं आनी सांबाळूं. आनी तुमी सगळीं जाणां जीं आतां जेजूक एकवटून आसात, तुमकांय कुडीची मोनाची आत्म्याची पेखवणी मेळो. सगळ्या वायट विघ्नांतलीं आमकां निवारून जांचे पासत आमी मागोवंक आयिल्लीं आसा तांकांय बरेंपण फावो जावं, आनी जांकां हांगसर येवंक जावंक ना तांकांय आमी आमच्या मागण्यांत दवरया. जेजूक एकवटोन तांकांय बरेंपण फावो जावं म्हणून मागया.
गेदोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. प्रितीच्या बापा, बागयोन फ्रांसिस्काच्या काळजांत पेटलोलो जेजूच्या आनी मनशांच्या मोगाचो उजो आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटोय. ताचे असले उर्बेवंत धर्म परगटणार आनी वीर भक्त आमचे मदें उपजय आनी आमी सगळीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या पवण्यांक सोबतात तशें आमचें जिवीत मांडून विस्वाशी वावराड्यांक तुवें बासायलां तें इनाम जोडूंक पावूं क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आनी सर्वोदिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. San Francisco Xaviera, Vorakura, Radisa Chamogana, La Stolia, Besangala Saiba, Jaya Raja, Sambaluna Maka Gopantuja Be